बुधवारा श्रीदेव मल्लिकार्जुन श्रीस्थळ देवाची पालखी राजबाग तारीर जाली। वर्सान एकदा दर वर्साक देव ह्या दिसा समुद्र स्नानाक वता। भाविकांनी व्हड प्रमाणात देवाचे दर्शन घेवपाक गर्दी केल्ली। RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार। वर्सांतल्यान एक फावटी समुद्र स्नानाक आमचो देव येता आनी ह्या वेळार लोक भक्तिभावान देवाच्या भेटी येतात आनी गेल्ली 2 वर्सां कोविडा लागून लोक कमी आसले। ह्या वर्सा लोक भरपूर लोक हांगा जमले आसा आनी इतली आमची हें जाता की हांगा लोकांक शिस्तीन भेट घेवपाक सुद्दां मेळपाक डिफिकल्ट जाता। तरी पूण आमी देवाच्या मल्लिकार्जुन देवाच्या आशिर्वादान आनी सगळ्या महाजनाच्या कृपेन हो आयचो देवाचे एक 2 ते 1.5 वर कार्यक्रम उरता पूण सगळे मांड हे ते लोक भक्तिभावान हांगा हाडून दवरतात आनी त्या प्रमाणे हें जाता आनी ह्याय वर्सा ते बरे भशेन जातलें अशें हांव मानता देव बरें। श्रीस्थळांत श्री काणकोणाचे मल्लिकार्जुन देवस्थानात एक देवूळ पळय आसा ते काणकोणाक एक नांवास्तीक देवूळ आसा। काल महाशिवरात्रीच्या निमित्यान हजारो भाविक येवन श्रद्धापूर्वक देवाचे अभिषेक करतात आनी काल अभिषेक रातचे अंबारीचो उत्सव जाता। त्या अंबारीचो खुबशे भाविक श्रद्धेन येतात आनी त्या अंबारी उत्सवात सहभागी जावन देवाचो वार्षिक उत्सव व्हडा आनंदान साजरो करतात। आनी त्या निमित्तान कितें कैक वंश परंपरे कितें 150-200 वर्सां तरी जातली। दुसरे दिसा आज उमाशे दिसाक सकाळी 4 सकाळ फुडें पालखी आमचे वांगडी वेळी आमचे महाजन भट हे सगळे सकाळी 4 पालखी सामकी चलत देवळा कडच्यान मल्लिकार्जुन देवस्थाना कडेन समुद्रस्थानाक राजबाग तारीर येतात। त्या निमित्तान हजारो भाविक देवाचे भेटेक साम आतुरले असतात आनी वर्सा एकच ही भेट आसता। 71 वरांची जात्रा जाता पूण हजारो भाविक श्रद्धेन येवन देवाची हांगा एक भेट घेवन वतात आनी आयुश्याक कायम स्मरणां उरपाक हो एक समुद्रस्थानाचो देवाचो वार्षिक उत्सव जाता। आनी सगळे आमगेले महाजन भाविक वांगडी वेळी सगळीं भाविकां जाता तितले प्रयत्नान श्रद्धापूर्वक देवाक सगळ्यांक भेट दिवन देवाक सगळ्यांक आशिर्वाद दिवन वचपाचो सगळे यशस्वी जातात। आनी आज हो वंश परंपरे वचून लायलो उत्सव हाज्या विशेष तरेन ह्या सगळ्या भाविकां कडच्यान आज पसून जायता असोच जावचो असो चलत उरतलो अशें आमी देवा कडेन आस्त बाळगता। म्हाका सादारण कळ्ळो म्हाका आज 65 वर्सां न्ही म्हाका सादारण कमीत कमी म्हळ्यार 45 वर्सांचेर हांव हितून पळयता की ही सेवा आमगे 2 वर्सां शिवरात्रेची म्हणून पयले दिसा उपवास दुसरे दिसा पालखी ही आमगे सजोवन दिता ते हांव 40 ते 45 वर्सां पळयत आसा। आनी ही आमगे जी ज्या पद्दतीन चलताली पयलीं साकून आज पर्यंत ती त्याच पद्दतीन चलता। पांयवाटेन चलून येवप आनीक आमी वेळी पिले ते खाना मारून घेवन येवप आनी काही नंतर आमचे हांगा येयले नंतर आमचे हे बागी समाजाचे धुरी मनीस ती काही थोड्या किल्ल्यां पर्यंत आमकां पावयता। नंतर आमचे काही वांगडे म्हणून जे आसा काही आमकां ITIA कडेन फुडें कडेन पावयता कळ्ळें तुका। अशें काही आमगे ज्यो पारंपारीक रुढी आज पर्यंत आमी चलयत आहा अशें। आनी आमकां ज्या लोकांचो प्रतिसाद मेळटा जे एक वराक जो हांगा ज्या पालखी आमकां प्रतिसाद मेळटा तो एक महाभयंकर आमची एक कितें तरी आसा हें लोकां पळोवन गेल्लें आसा। आनी आमी देवाची वेळ आमी हे सुद्दां देवाची वेळ म्हणून नांव धरलें आसा।